I now request the Honorable Minister Designate Shri Vijay Sardesai to kindly come to the dais and take oath of office and secrecy. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव सरदेसाय देवाचो सपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव तिठायेन आनी भेदभाव बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव विजय सरदेसाय देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचो आसत तितलो सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना आनी वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना. I now request the Honorable Minister Designate Shri Francis D'Souza to kindly come to the dais and take oath of office and secrecy. I request the Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव फ्रांसीस डिसूजा देवाच्या नांवान असो सपूत घेता की कायद्यान तयार जाल्ले भारताचे घडणेक हांव विस्वाशी आसा आनी हांव घडणे कडेन सदांच प्रमाणीक रावतलो. भारताचे पातशायपण आनी एकचार हांव राखून दवरतलो. गोंया घटक राज्याचो मंत्री म्हूण हांव प्रामाणीकपणान आनी कर्तव्याच्या भावनेन म्हजी कर्तव्यान पुराय व्हरतलो. भारताचे घटनेन आनी कायद्यान सांगल्या प्रमाणे कोणाकूच भंय हो उपकार मोग वो वायटपण बाळगिनासतना सगळ्या लोकां कडेन सारकेपण आनी बरे रितीन वागतलो. हांव देवाच्या नांवान असो सपूत हांव फ्रांसीस डिसूजा देवाच्या नांवान असो सपूत घेता की गोंया घटक राज्याचो मंत्री म्हूण वावरतना सामक्यो गरज तितल्यो गजाली सोडून मंत्र्याच्या नात्यान म्हज्या मुखार हाडलेले हेर कसल्याच विशय वो म्हाका सांगलेली कसलीच गजाल नीट वो आडव्या मार्गान हांव खंयच्या मनशाक गमोवचो ना आनी कोणे कडेन उक्तो करचो ना.